जावं दी. भावां भयणांनो, आज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास कोत्ता. आयचे हे समारंभणेक 3 भाग आसात. देवाच्या उतराचो समारंभ, पवित्र खुर्साची बोजवण आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत. देवान आमा मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक संवसाराचे सोडवणे पासत ओंपून दिलो. जेजून आमच्या मनशाच्या मोगा पासत देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे खुर्साचेर मरून आमा मनशाची सोडवण केली. ह्या समारंभांत भोगतीन वांटो घेवन खुर्सांतल्यान जेजूचो मोग अणभवूंक आनी ताच्या मोगाक गोवाय दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. याज्ञीक वेदी मुखार सोरपडटा. ह्या वेळार याज्ञीक ओगेपणांत वेदी मुखार सोरपोट पडून आपले परजेच्या नांवान बापाचे काकलुतीक ओगेपणान मागतलो. आमी मनशान देवा मुखार वचूंक हें खुणावंक तो चोमणीर सोरपोट पडटा. याज्ञिका बरोबर आमची असोकताय ओगेपणांतल्यान आमी वळखून घेवंक आमी सगळीं दिमी घालुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोणवडायेन संवसारान धाडलोल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान कांचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोणवडायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. पयलो भाग शब्दाचो सेवादोर. सगळीं बसुया. आतां आमी पयल्या भागान भितर सरता. शब्दाचो सेवादोर ह्या भागांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान जेजूच्या कश्टांचेर खोळायेन नियाळ कोत्तले हांव आनी त्या उपरांत सोर गोरजां खातीर प्रार्थना कोत्तले हांव. चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हरतो कोत्तलो. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जालोलो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावलोले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी केदीच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सोरेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुलांतलो उपजल्लेल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोर्दे जमनींतल्या पाळा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, रोपय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुकेंपण ना. कोण ताची पळयनात. मनशा मुखार ताका मोळूच ना. दुखींचो मनीस तो कोश दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलो एकलो. मनीस ताची बेपरवा कोत्तात. कोणूच ताका लेखिनात. खरें म्हटल्यार आमचे कोश दोग ताणेन भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणेन आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो. अशें आमी ताचे विशीं चिंतले. हांव खरें म्हटल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विणलो. आमच्या पातकांच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे विशीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन चोळी मोळी शिपडत गेल्या. जण एकल्यान आपली वाट धरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सोरेस्परान ताचेर घातलो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणेन खालशेन म्हाका कोनशाक उडय. ते कायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सोरेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोद दवरात. आमचो जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हेब्रावांक बरयलेले चिटे वेले वाचप. भावा भयणानो, आमी उचारता तो भावार्थ थीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खूद देवा उजीर पावला तसलो उत्तम व्हरतो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशक्तायो ताका लागून तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणेन पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या
जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परीक्षा जाली. तोर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूत आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्यांक सगल्यांक सडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतर हे उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जिवां प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन व्हाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो कित्याक सबार फावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोले चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणा जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून पुर्तिपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोर्सात आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोर्सात पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिला तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोलतोणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साचो परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम यादनिकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें, तूंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हांव हिंव खातालें देखून कोळशाचो ढोकटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताचे शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना.
म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकोला तांचे लागीं हांवें कितें म्हळां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हळें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तूंय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हळें. हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनी एक पावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोब्यान साद घालो. सकाळ जातूच ताणें कायफासागेर थावन जेजूक नितेशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावं पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितेशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच ताचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हळें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची न्हीद करात. जुदेवांनी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय? वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो. म्हजें राज्य ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतेले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला. ह्याच पासत संवसारांत आयला स्वताक गोवाय दिवंक. जे कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताडो आयकतात. पिलातान ताका म्हळें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा सोदशी भायर वचून तांकां म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. पूण पास्कांच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बार्राबासाक सोड. बार्राबास म्हळ्यार एक पूर्ण आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट मिडलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबलें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसो जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलाक ओदीक भियेलो.
परत नितेशाळेन वचून ताणें विचारलें, तूं खुंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. ती तुका वयर धांवन दिवंक नासली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी इब्रिय भाशेन गाबात्ता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आरडूंक लागले. ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक ताच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हिब्रू भाशेन गोलगोटा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें खुर्सार खेळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक तांच्या एके कुशीक पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाझारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो. ती स्वात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. हो हिब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवंक नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खेळायतोच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विडलोलें. ह्या पासत ताणें एकामेकाक म्हळें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं. ताणें म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण, क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी ताची कुशीक आसलेल्या मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, ओ तुजो पूत. उपरांत सिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, सोंपादलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोल्ललें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें. आनी तोखली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ उगीच रावचें. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोणवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरना जावन तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्यांचे ताणें पांय मोडले.
पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गवायकी दिल्या. ताची गवायकी खरी आनी तो स्वत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडचें नात. हें उतर खरें जावचें पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्यांक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमथेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हांणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंदरोसाची आनी मुसोंबराची मिसोळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकीपणेचे रिती प्रमाणे परमोळ लावन ती ओलींनी गुठलायली. ताका खुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेन आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणें जेजूक थंय घालो. बसूया. मोगाळ बाबा भयणींनो, एका रेल्वे स्टेशन मास्टराची ही खबर. हो रेल्वे स्टेशन मास्टर ताचें काम जावन आसलेलें ट्रेनींक स्टेशनाचेर भायर भितर सरूंक रेल्वे ट्रॅक बदलपाचें, चेंज करपाचें. आनी येते वेते ट्रेनीक भितर भायर सरप तो दिसपट्टी भोंवून हें रेल्वे ट्रॅक चेंज करतालो आनी तरेन ट्रेनीक स्टेशनार हाडटालो, ट्रेनीक स्टेशना वयल्यो भायर धाडटालो. ताका 8 वर्सांचो एक पूत आसलो आनी हो पूत सदांच आपल्या बापायक आपल्याक रेल्वे स्टेशनाचेर व्हर म्हूण मागतालो. पूण आपूण सदांच कामान बुडलेलो म्हणटकच ह्या आपल्या पुताक तो रेल्वे स्टेशनाचेर व्हरूंक फाटीं सोदतालो. भुरग्यांक शाळेंत दिवाळेच्यो सुटयो पडलेल्यो आनी ह्या सुटयांनी एक दीस हो स्टेशन मास्टराचो पूत आपल्या बापायक म्हणटा, डॅडी म्हाका आतां सुटयो आसा, आयज तरी म्हाका तुजे बरोबर रेल्वे स्टेशनाचेर व्हर. आनी आपलो पूत आपल्याक रेल्वे स्टेशनाचेर व्हरूंक मागता देखून ताका घेवन तो रेल्वे स्टेशनाचेर वेता. आनीक बाबा भयणींनो, ह्या रेल्वे स्टेशना कुशीकूच एक व्हडलो फुटबॉल ग्रावंड आसलेलो. भुरग्यांक सुटयो पडलेल्यो देखून जायतीं भुरगीं त्या ग्रावंडाचेर खेळूंक आयिल्लीं आनी दुसरे भुरगीं ह्या ग्रावंडाचेर खेळटा ती पळोवन हो 8 वर्सांचो पूत ह्या रेल्वे स्टेशन मास्टरा सोयशें येता म्हणटा, डॅडी हांवूय त्या भुरग्यां बरोबर खेळूंक वेता. आनी असल्या वेळार हो बापूय हे आपल्या भुरग्याक म्हणटा, पळय म्हाकाय जाल्यार हांगासर जायतें काम आसा, तुका हांव पाठयता, पूण एक चोतराय, तुका हांव ग्रावंडाचेर धाडटा खरो खेळूंक, पूण तुवें ह्या रेल्वे ट्रॅकांचेर चलोवंक फावना, ह्या रेल्वे ट्रॅकांचेर खेळूंक फावना. आनी हो भुरगो
आपल्या बापायक भास दिता आनी खेळूंक वेता. जायतीं भुरगीं ह्या ग्रावंडाचेर खेळटालीं. अकस्मात थोडीं भुरगीं ग्रावंडाचेर खेळटालीं ती रेल्वे ट्रॅकाचेर खेळूंक येता. आनी ट्रेन स्टेशनाचेर भितर सरपाचो वेळ पावलोलो. आनी ह्या स्टेशन मास्टराची नदर एके वाटेन ह्या भुरग्याचेर पडटा आनी दुसरे वाटेन भितर येतले ट्रेनीचेर पडटा. ह्या भुरग्यांक ह्या रेल्वे ट्रॅकाचेर खेळटा ती पळोवन तो सगळोच आबूज जाता. आपल्या पुताक पळयता, म्हजो पूत खंय आसा काय. पळयल्यार हो ताचो पूत आनीक एक रेल्वे ट्रॅक जाचो कसलोच उपयोग जायनासलो थंयसरल्यान चलोन वेतालो. आतां ट्रेन लागीं पावत आयलेली आनी भुरग्यांकूय कुशीन काडूंक कसलोच उपाय नासलेलो. हें पळोवन हो बापूय, जी भुरगीं ह्या रेल्वे ट्रॅकाचेर चलतालीं आनी ह्या ट्रॅकाचेर ट्रेन येवपाची आसलेली, ते ट्रेनीचे ट्रॅक चेंज करता आनीक आपलो पूत जो कसलोच उपयोग जायनासल्या ट्रॅकाचेर चलतालो त्या ट्रॅकाचेर ही ट्रेन सोडटा. आनी हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणो, हो रेल्वे स्टेशन मास्टर ह्या भुरग्यांक जी रेल्वे ट्रॅकाचेर खेळटालीं, ज्या ट्रॅका वयल्यान ही ट्रेन भितर सरपाची आसलेली, ती उपयोग नासलेल्या ट्रॅकाचेर सोडटा आनीक आपल्या पुताकूच ह्या ट्रॅकाचेर जिवेशी मारता. ह्या भुरग्यांक साल्वार करूंक हो रेल्वे स्टेशन मास्टर आपल्याच पुताचें बलिदान करता. आनी मागीर ही खबर सगळ्याक शिपडटा. कशे तरेन ह्या रेल्वे स्टेशन मास्तरान ह्या भुरग्यांक साल्वार करूंक आपल्याच पुताचें बलिदान केलें. ही खबर आयकून सगलो लोक दुखी जाता. आनी जेन्ना ह्या भुरग्याचें मरण जाता तेन्ना ही सगलीं भुरगीं जीं ट्रॅकाचेर खेळटालीं, जांकां ह्या रेल्वे स्टेशन मास्तरान साल्वार केल्ली, त्या भुरग्यांक आवय बापायक घेवन ताच्या मरणाक येता. आनी हो स्टेशन मास्तर ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपल्या पुताच्या मरणाक आयलेली पळोवन ह्या भुरग्यां सरशीं वेता आनी भुरग्यां लागीं उलोवन अशें म्हणटा, म्हज्या भुरग्यानो, तुमकां मरणांतली साल्वार करूंक हांवें म्हज्या एकल्याच पुताचें बलिदान केलें. म्हज्या पुताचो हांगासर कसलोच गुन्यांव नासलेलो. म्हजो पूत एका उपयोग नासलेल्या ट्रॅकाचेर आसलेलो. तुमी जाल्यार ट्रेन भितर येतेल्या ट्रॅकाचेर खेळटालीं, गुन्यांव तुमचो. पूण तरी आसतना तुमकां साल्वार करूंक, तुमकां जिवीत दिवंक हांवें ही ट्रेन म्हजो पूत आसलेल्या ट्रॅकाचेर सोडली आनीक म्हज्या पुताक तुमचे पासत हांवें बलिदान केलें. आनी त्या उपरांत हो बापूय ह्या भुरग्यांक म्हणटा, पळय, ह्या तुमच्या कर्तुबांक, मोस्त्या कर्तुबांक लागून म्हजो पूत सोंपलो. ह्या फुडें तुमी असली वायट कर्तुबां करची न्हय आनी सदांच तुमी म्हज्या पुताचो उगडास करचो. तुमकां जिवीत दिवंक ह्या म्हज्या पुतान आपलेंच बलिदान केलें. बाबा भयणो, ही एक सुपुल्ली घडणी. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी जेजूच्या कोस्ता मरणाचो समारंभ करता तेन्ना हे ल्हानशे घडणेंतल्यान
आमकां आयच्या दिसा खेरीत देवा बापाचो संदेश मेवता. भावनो, आज आमी जेजूच्या कोस्ता मरणाचो समारंभ करता. जेजू देव आमचे सारको मनीस न्हय, पूण जेन्ना आमी मनशां ह्या मरणाच्या रस्त्यार चलतालीं, ह्या मरणाच्या रस्त्यांतलीं आमकां कुशीन काडूंक देवा बापान ह्या आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. आमचे सारको ताका मनीस केलो. आनी जेजू देवाचो पूत जाण आसलेलो की आपल्याक देवा बापान मनशाचे सोडवणे खातीर ह्या संवसारान धाडला. आनी भावनो, जेजू भोवून भोवून आपल्या सिसांक ह्या कोस्टा मरणाची खबर करतालो. जेत्समानेच्या मोड्यान पर्यंत जेजू मागणें करूंक गेल्लो आसतना जेजूच्या दोळ्या मुखार हें मरण येता. मनीस कसो देवाक मागणें करता, बापा जाता जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. पूण देव कसो त्या उपरांत म्हणटा, तुजी खोशी जाल्यार हांव हे कोस सोसूंक तयार. आनी भावनो, जेजू आमा मनशां खातीर ह्या कोस्तांक आनी मरणाक फुडो करता. भावनो, आज जेजू आमा मनशां खातीर खुर्सार मरता. भावनो, जेजू सादो मनीस न्हय, तो देव, तो राजांचो राजा. ताका व्हडल्या भांगार मोतयाच्या सिंहासनार बसूंक जाय आसलेलो. ताचें सिंहासन जालें खुरीस. राजा तो, ताका मोतया भांगराचो मुकूट घालूंक जाय आसलेलो. पूण ताका खुर्सार घालतना ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालता. राजा तो, ताणें नाजूक भांगरा मोतयाची आंगोस्त्रां न्हेसूंक जाय आसलेली. पूण ह्या मरणाच्या वेळार पयले सुवातेर जेजू खुरीस ताच्या कानार दितना ताका जांबळे आंगोस्त्र घालता. आनी मागीर खुर्सार खेळायतना ताका विंगडो खुर्सार खेळायता. ताचे आसलेले आंगोस्त्र पर्यंत ते काडून ताचे सर्ती करून विकता. हे तरेन ह्या जेजूक हें निश्ठूर मरण फावो जालें, खुर्साचें मरण. जुदेवा मदें जो किरमिदोर, जो घातकी, जो चोर नागवणो असल्यांक खुर्सार खिडायतले. जेजू चोर काय, जेजू नागवणो काय, जेजू किरमिदोर काय, वेता तसो जेजून बरें करीत तो गेल्लो. आनी असल्या बरेपणां खातीर ताका खुर्सार खिडायता. नाटकायेन बरोवन धर्मशास्त्री फारिझेव जेजूक पिलाताच्या आदीन करता. आनी पिलात जेजूक भियोन ताका मरणाचें फर्मोण मारता. आनी को जेजू 3 वरां ह्या खुर्साचेर कश्टवता आनी आमचे पासत प्राण सुट्टा. बाबा बनो, हो जेजू खुर्सार खिडायलेलो जेजू म्हजे पासत आनी तुमचे पासत खुर्सार मेला. अशें आसतना जितले पावटी आमची नदर ह्या खुर्सार खिडायलेल्या जेजूचेर पडटा, तितले पावटी आमी आमकांच उगडास करूंक जाय. हो जेजू म्हजे पासत खुर्सार मेला. ह्या जेजून म्हज्या पातकां खातीर आपलें रगत वारयलां. बाबा बनो, हांव तुमकां त्या रेल्वे स्टेशन मास्टराची खबर सांगतालो. ह्या भुरग्यांक साल्वार करूंक हो रेल्वे स्टेशन मास्टर आपल्याच पुताचें बलिदान करता. इस्तोरेन मोगाच्या भाव भयणो, आमा मनशांक, आमकां देवाच्या भुरग्यांक ह्या मरणांतली वाटावंक, मरणांतले कास्तींतली वाटोवंक देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान केलें. आनी जे तरेन हो स्टेशन मास्टर
ह्या हाजीर आसलेल्या भुरग्यांक म्हणटा, पळय म्हज्या पुताचो कसलोच गुन्यांव नासलेलो, गुन्यांव तुमचो, तुमच्या कर्तुबांक लागून ह्या म्हज्या पुताक असलें मरण फावो जालें. आज तोच देव बाप आमकांय दर एकल्याक म्हणटा, तुका लागून, तुज्या पातकांक लागून हो म्हजो पूत जेजू खुर्सार मरता. बाबून आज ह्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी करतना देवाक आमी आर्गां दिवया, कित्याक आमचे वेली कास्त निवारूंक देवान हे आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी हो जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो. कोण एकल्यान जेजूक असो विचार केलो, कितलो तूं मोग करताय म्हजो? आनी जेजून ताका जबाब दितना दोनूय हात आपले कुस्तार विस्तारून म्हणलें, इतलो. बाबा म्हणून जेजूचो मोग आमकां खुर्साचेर दिसती पडटा. ह्या खुर्सांतल्यान, ह्या मरणांतल्यान जेजून आमकां सोडयली. आमी दर एकलो ह्या जेजूच्या कोस्ता मरणाची नियाळ करून आमची सोडवण करूंक आमकां हे समारोप म्हणून देवाचो आदार मागुया. आतां आमी सर गोरजां पासत प्रार्थना करतले. आमचो यादनीक आमकां दर एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबून आसतना वाखाणच्याक ताणें आमचें जिवीत सवस्कायेन राखचें आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागुया. सर पदवेदार सासणाच्या देवा, जेजू सोवें तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमच्या फ्रांसीस बाग्योत बापा पासत धर्मदुतांच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गोवडी जावंक देवान ताका विचून काडला. ही भरादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खोशे पोरमणे देवाची पोरजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित जानवाईच्या आनी सर बोलीस देवा, भाग्योंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतेल्या दर एका भाग्योंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची भारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्या. आमच्या भाग्योंत बापान आपल्या जाणवाईच्या उतरान आनी परजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादोळा मदें धिरादीक खांडेला वरी तिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवडी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुजे पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आनी धिरान ताका बोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी सर्व धर्म मुणेरांच्या वर्गा आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या दर अध्यक्षा आनी समेस्त
धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुणयारांक सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरी जेजूची आख्खी गुडाट कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडाट कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आम्हा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या पोरमोणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणे करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ देवतात त्या सोमेस आमच्या सर्व भावा भयणां पासत काळजान आनी कोरनेन सोत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपल्या एकेच पवित्र सोबीत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंड्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान ताका तुका भेटयल्ल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणां पासत देवाची विचलोली पोरजां जावन तांणी सर्व पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाच्या विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी तांच्यो भासावण्यो सोपणायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक तुवें भासावणी केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले पोरजेक भासायलेल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं भासायलेलें दायज भोगूंक पावय हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचेय पासत देवान नेमलोल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणीची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड तांकांय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, संवसारान हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय. तुका ओळखूंक आनी तुजें देवीक जिविताचें गूट सोपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आतां मागुया आमी देवाक ओळखोनात त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिवे देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, समेस्त मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशीत जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रोचल्यात. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दोयाड मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकुडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत, आमच्या भारताच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे ओक तुज्या हातान आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराकार देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसर गावूं. सर वायटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या हक्क मेळूं. हे आमचे मागणे भोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्ट पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या, सांडलोल्या वो निर्शेल्ल्या आनी मेल्ल्या पासत हे पिडेक सांपडून तरेकवार कोश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खोशी जाल्यार तांचे वेली हे पेस्त पिडा पयस कर म्हूण ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक इलाज बुजवण घोटाय दी म्हूण हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान शास्त्रांक वेगींच वखद मेळून निर्मी म्हूण पिडेवंताची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शेडे मेकळी सांबाळ म्हूण आनी पिडेक बोली पडलेल्यांक सर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवीदार आनी काकलूतसारा देवा, तुजे उगणीत मोगान सर मनशाचें जिवीत तूं रोसताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असक्तायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे खणवळायेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्ट पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिंपडोन मनशांचें जिवीत आकांताचे दोशेक सांपडला. आमा सोमेस्तांचेर आनी केरीत भाशेन हे पेस्त पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाल नदर घाल आनी तुज्या देवीक बोडान आमचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर. जीं भावा भयणां हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां तुजो पेखवणेचो हात लाबय
ना तर भावार्थान बोरवाशान आनी सोंसणीकायेन ही पिढ्या सोंसून व्हरूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंतांची दीस रात सेवा करतल्या वैजांक, नर्सींक आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दोयाळ हुस्क्याचे हातियार कर आनी तांकां तुज्या शुभ आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जैत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्रांक एक गुणादीक वासीन बेगीनच मेळोशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भावा भयणांक तुजे काकुतीन सासणाचे शांतीक उबार आनी ताच्या कुटुंबांक बुसवणचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दुसरो भाग. पवित्र खुर्साची बोजोण. खुरीस आमच्या भावार्थाची खुणां, कित्याक ह्या खुर्सा वरवीं जेजून आमकां पातकांतलीं सोडयलीं. खुरीस जो लोजेची खुणां तो जेजूच्या मोर्ना वरवीं कुरपेची झोर जाता. होच गूढ नियाळून ह्या वेळार आमी खुर्साक नमस्कार करता. सुरवातेक मुणयारी धांपलोल्या खुर्साचो एक एक भाग उक्तो करतलो आनी हें खुर्साचें लाकूड ताचेर आमचो सोडवंडार उमकोळ्ळा हें प्रतिगान गायतलो. ह्या वेळार येयात ताका नमस्कार करुया हो भावार्थाचो जबाब आमी दितल्या. आमचे मोदें खुरीस घेवन भितर सरतना आमी सगळीं ह्या वेळार दिमेर रावुया. हे खुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सोडवंडार उमकोळ्ळा. हेया ताका नमस्कार करूया. हे खुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सोडवंडार उमकोळ्ळा. ताका नमस्कार करूया. हे खुर्साचे लाकूड ताचेर आमचो सोडवंडार उमकोळ्ळा. हेया ताका नमस्कार करूया.
तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आज मिसा बलिदानाचो समारोप ना. कालच्या दिसा संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद ह्या वेळार आमचे मदें घेवन येतलो. आमी सगळीं उबी रावून ह्या भागान भोक्तीपणी वांटो घेवया. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास आडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाड बापा, जेजूच्या बागयोंत मोडना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं
आम मनशांक तुवें नव्या जिवीत दिलें. कोणवडायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणो, फाल्यांचो दीस सोनवार. फाल्यां खंयचेच इगोजेन मिसाना, पूण फाल्यां सकाळीं कितें भाशेन जायत्या इगोजांनी साडेमिमाच्या 7 दोकींचे नियाळ करून पवित्र सभेचें मागणें करता. TV केबलाचेरूय आमकां दाखयता. जाता ते भाशेन तुमच्या घरांनी सकाळीं ह्या पवित्र सभेच्या मागण्यांत आनी सायबिमाच्या 7 दोकींचे नियाळ करता. तातूंतल्यान मागण्यांत वेळ सारूंक वावरात. आनी मागीर रातीक आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो समारोप करता. खरें म्हणल्यार आमच्या इगोजांनी 11 वरांचेर हो समारोप जाता. पूण कोरोना व्हायरस हाका लागून आमच्या बिस्पान आमकां दीस धारीर पडल्या उपरांत काडूक जाल्या उपरांत खंयच्या वेळार हो समारोप करूंक जाता म्हूण सांगला. हाका लागून आमच्या इगोजेन आमी सोनवारा रातीक 9 वाजता हो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो समारोप करतले. जे भाशेन आयच्या दिसा हो समारोप पळोवंक तुमच्या मोबायलाचेर तुमच्या कंप्युटराचेर लायव्ह स्ट्रिमींग पळोवंक मेवलेले, तशेंच आमी परत हो जेजूच्या पास्कांचो समारोप लायव्ह स्ट्रिमींग करतले. आनीक वायचो थोडो दीस वेळ उरला तो मागण्यांत सारूंक वावुचो. आतां खेरीत भाशेन हें मागणें पोरजे खातीर. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून तुजे पोरजेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तो तिचे सुभापणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुवें बोगसणे फावो जावं आनी बुसवण मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हांवें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tuji koshi zalia Hoje vele em patra poiscar Por moji koshi nui baba Tuji koshi zaudi Papa tuji koshi zalia Moje vele patr poiskal Pur moji koshi nui baba Tuji koshi zaudi Pur moji koshi nui baba